शेनवारा 27 मेक राष्ट्रीय पावण्यावेल्या प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्यात राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी 2022 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार दामोदर मावजो हांकां भेटय दिले। दामोदर मावजो हे गोयचे कादंबरीकार, लघुकथाकार, समीक्षक तसेच पटकथा लेखक, कोंकणी तसेच इंग्लिश भाषेत तांची कितलीशीच पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात। तांच्या कार्मेलीन ह्या कादंबरीक 1983 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला। तसेच या कादंबरीचो 14 हेर भारतीय भासांनी अणकार जाला। दोन 2016 वर्सा दिव्यांगाच्या हक्काच्या दर्जा विशीं अस्तंत सल्लामसलत कायदो लागू केल्लो। या कायद्या खाला राष्ट्रीय केंद्रान दिव्यांगांचो रोजगार वाडोवपा खातीर शुक्रारा हॉटेल फॉर्च्युनांत बसका आयोजीत केल्या। दिव्यांगांक स्वताच्या पांयार कशें सक्षम रावचे हे खातीर तांकां मार्गदर्शन करतले आनी ताका फुडें सरपाक प्रोत्साहीत करतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। या बसकेंत 5 राज्यांनी वांटो घेतला। स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांच्या इतिहासाचो शालेय अभ्यासक्रमांत आस्पाव करचो अशी मागणी दिवचले हिंदुत्ववादी संघटनेन केल्या। हिंदू एकता मंच ह्या नांवान स्थापन जाल्ल्या संघटनेच्या बॅनरा खाला वीर सावरकर युवा मंच आनी हेर वेगवेगळ्या संघटनांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचे कार्य आनी इतिहास आयचे पिळगे सयत दर एकल्यान जाणून घेवप ही काळाची गरज आसा अशें मत हिंदू जनजागृती समितीचे उत्तर गोंय समन्वयक गोविंद सोडणकर हाणें उक्तावन गोंय सरकारान हे मागणेचो विचार करचो अशें मागलां। मजगतीं वीर सावरकर युवा मंच आनी हिंदू एकता समितीच्या जोड पालवान आयतारा स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचे जयंती निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। सांकवाळ हांगासर मेळिल्ली विजयादुर्गा देवीची मूर्ती पुरातत्व खात्यान ताब्यान घेनासतना तिची स्थापना करपाक दिवची अशी मागणी सुभाष वेलिंगकारान केला। गोंयच्या कांय भागांतल्या सुमार 2000 लोकांनी येवन ह्या देवीचे दर्शन घेतिल्लें आसा। लोकांची भावना दुखोवची न्हय अशें तांचें म्हणणें। दिवचल पालिका वाठारांतल्या इतिहासीक वास्तू आशिल्ल्या निमोजग्या कडेन वचपी रस्त्याचेर रातच्या वेळार काळखाचो फायदो घेवन कोयर उडयतात हें आतां स्पश्ट जालां। ह्या रस्त्याचेर पालिकेन लायिल्ल्या CCTV कॅमेऱ्यांत हो प्रकार चित्रीत जाला। पुरातत्व खात्यान संरक्षीत केल्ल्या आनी निमोजग्या कडेन वचपी 5 वाड्या वयल्या माथ्याचेर कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात। देखून पालिकेन हे सुवातीचेर CCTV कॅमेरा बसयला। मजगतीं कोयर उडयतल्यांक धरून तांचे आड कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिल्या।
मोरगाव पालिकेन वास्को नुस्त्या मार्केटा मुखार आशिल्ली होलसेल नुस्त्याची दुकानां सील केली. जो निर्णय पालिकेन घेतला तो कायम चालू दवरचो अशें वास्को नुस्त्या मार्केटाचो एडवायझर फादर मायकल फर्नांडिसान सांगले. पालिकेन होलसेल नुस्त्याची दुकानां सील केल्ल्यान मायकल फर्नांडिसान वचून नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजाची भेट घेवन पालिकेचे उपकार आटयले. तशेंच नुस्तेकारांनी नुस्तें मार्केट नितळ दवरचें अशेंय मायकल फर्नांडिसान नुस्तेकारांक सांगलें. खास दिव्यांगां खातीर दर वर्सा पर्पल फेस्ट गोंयांतूच जातले आनी हाचे तयारी लेगीत आमी सुरवात केला अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. गेल्या वर्सा 7 दिसांचे पर्पल फेस्ट आशिल्ले अंदू 5 दिसांचे पर्पल फेस्ट जातले. तशेंच वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. जमीन हडप प्रकरणात मास्टर माइंड सलीम दोड्डामणी हाका निमणो मडगांव पुलिसांनी अटक केला. 8 मे सावन हो दुबावीत फरार आशिल्लो राजदीप मोहम्मद आनी इलियास हाणें मडगांवा प्रथम वर्ग न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मडगांवचो व्यापारी मुसा मोहम्मद हांचे 2 भूखंड सलीम आनी राजदीप कुणैकर हांच्यांनी बनावट पॉवर ऑफ एटर्नी तयार करून ही केल्ली. ह्या संदर्भात मुसा मोहम्मदान मडगांव पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्ली. फाटले कितलेशेच दीस जाले पुलीस ह्या दुबाविताक सोदताले. उपरांत ट्रेस करून ह्या आरोप्याक अटक केल्या अशी माहिती मडगांव पुलिसांनी दिल्ली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. फुडल्या 2 दिसांनी मॉन्सूनाक फुडें धुकलपा खातीर फावुशें वातावरण निर्माण जाल्ल्याची माहिती भारतीय हवामान विभागान दिल्या. मॉन्सून बंगालचे खाडीन दाखल जाल्लो तेन्नाच्यान तो अंदमान निकोबार जुंव्याचेर आडकून उरिल्लो. 4 जुनाक मॉन्सून केरळांत पावतलो जाल्यार 7 जुनाक केरळांत उटंगराचो पावस पडटलो अशी शिटकावणी स्कायमेटान दिल्या. भारतीय क्रिकेट खेळगडो आनी टीम इंडियाचो आदलो मुखेली विराट कोहलीच्या नांवाचेर आनीक एक विक्रम नोंद जाला. इंस्टाग्रामाचेर 250 दशलक्ष फॉलोवर्स हुपपी विराट कोहली पयली आशियाई व्यक्ती थारल्या. इतलेंच न्हय जाल्यार फुटबॉल खेळगडो लियोनेल मेसी आनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो उपरांत हो विक्रम करपी विराट कोहली हो 3रो खेळगडो.
मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेंतल्यान लोकांचो पयसो आमी रीण म्हूण लोकांक दितात. कांय जण ह्या येवजणेंतल्यान रीण घेतात आनी परत फेडपाचें नांव घेना. देखून रीण घेतना लोकांनी जबाबदारी बाळगुची असो उलो आर्थीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मारला. एडीसी आपल्या पांयार खंबीर उबी आसा आनी स्वताच्या खर्चा खातीर सरकारा कडल्यान कसलोच निधी घेना. दर वर्सा एडीसी जोडिल्ल्या नफ्यांतल्यान 2% डिव्हिडंड सरकाराक दिता. गेल्या वर्सा 84 लाख रुपया आमी डिव्हिडंडाच्या रुपान सरकाराक दिला, अशी माहिती तानावडे हाणें दिल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन पर्वरे मतदारसंघा खातीर सगळी सरकारी खाती आनी उपजिल्लोधिकारी अग्निशामक दल हांची संयुक्त बसका घेवन पावसाच्या पूर्व तयारीचो आढावो घेतलो. पंचायत आनी सरकारी खात्यांनी बरोबर येवन पर्वरच्या लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना हाची खात्री करून घेवपाक जाय. तेच बरोबर कांय खात्यांनी खंय कितें कमी आसा तें मान्य केलां. तशेंच पावसा पयलीं हायवेर चलपी रस्त्याचें आनी खणपाचें काम बेगीन पुराय करचें अशी सुचोवणी लेगीत दिला. आपत्ती वेवस्थापनान कसली पावलां उबरल्यात हाची माहिती उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्या. मंत्री आनी पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन सांगले. शुक्रारा पर्रा ते नागांव सरकला मेरेनचो रस्तो हॉटमिक्सिंग आनी रुंदीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ थळावो आमदार मायकल लोबो हांणी केलो. ह्या कामाक 4 करोडाची निधी लागतली. कळंगूट ते म्हापशा मेरेन सिग्नेचर रोड जातलो. तशेंच ह्या रस्त्याचेर सायनेजीस आनी स्पीड लिमीट आसतली, जेणे करून अपघाताच्यो घडणुको कमी जातल्यो, अशें आमदार मायकल लोबोन ह्या वेळार सांगलें. सुमार 15 लाख रुपया खर्च करून वन मावळगे पंचायत वाठारांतल्या नायंगिणी गांवांतल्या वाळाचेर फूटब्रिज बांदतले. ह्या फूटब्रिजाक जोडून रस्तोय बांदतले. शुक्रारा मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हाणें ह्या कामाची बुनयादी घाली. ह्या वेळार थळावी सरपंच प्रियवंदा गांवकर, पंच वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. लोकांच्या सहकार्याक लागून फूटब्रिजाची प्रलंबीत मागणी पूर्ण जातली, अशें आमदार प्रेमीन शेट हाणें म्हणलां. जाल्यार कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वाळवंटी गांवाक जोडपी फूटब्रिज जाता म्हूण वायंगणीचे लोक खोशी जाल्यात. गोवा टॅक्सी ॲप हो गोंयच्या टॅक्सीकारांच्या फायद्या खातीर हाडटात. हातूंत सरकाराक कसलोच नफो मेळचो ना. तो फकत टॅक्सीकारांकूच मेळटलो हाचेर चर्चा करपा खातीर टॅक्सीकारांक येवकार दितात. वेळानुसार ह्या ॲपान सुदारणा घडोवन हाडटले, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. फकत टॅक्सीकारांकूच न्हय, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन देखून गोवा टॅक्सी ॲपाचेर निशेध उक्तायला. गोवा मायल्स आसतना नवो टॅक्सी ॲप कित्याक, अशें ताचें म्हणणें. गोवा मायल्स म्हणटा तो सरकारी ॲप, पूण हो ॲप कांय टॅक्सीकारांक खाजगी दिसता म्हूण गोवा टॅक्सी ॲप हाडला. रोहनान स्पश्टीकरण दिलां. पूण टॅक्सी ॲपा वयल्यान टॅक्सीकारांचे सोडूनच दियात. सरकारा मदीं कोफुसांव पेटपाची चिन्नां जावन रावल्यात.
गोंयांतली प्रायव्हेट इस्कॉलां आपली मनमानी करून पालकांक लुटतात. परवरचें एक प्रायव्हेट इस्कॉल पुस्तकाची खरी किंमत फोडून आपली किंमत लायता आनी खऱ्या किंमती पेक्षा 50 रुपया चड दरान पुस्तक विकता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डे हाणें केला. भारताचो आदलो पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीचें स्वप्न आसलें की भारतांतल्या भुरग्यांक फुकट शिक्षण दिवचें. मात भाजपाचो आतांचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या प्रायव्हेट इस्कुलांक आपली मनमानी करपाक सूट दिल्या अशें बर्डे म्हणटा. सरकार एसटी समाजाक फटयता अशें म्हणीत रुपेश वेळीपान सरकाराचेर टिका केल्या. बेरेस्तारा लोहिया मैदानाचेर आशिल्ल्या गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण बसका आयोजीत केल्ली. राजकीय आरक्षण हें मेळपाकूच जाय आनी तें मेळसर आमी झगडटले अशें रुपेश वेळीपान म्हणलां. ह्या बसकेक लोकांचो बरोच प्रतिसाद आशिल्लो. आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकर ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजे शाराची वाट लायिल्ली आसा. सिवरेज लायन, वॉटर पायपलायनाची तशेंच इलेक्ट्रिसिटी केबल्स लेगीत वाट लायिल्ल्यो आसा अशें म्हणीत पणजेचो नगरसेवक आनी आदलो महापौर सुरेंद्र फुतारदोन तिडक उक्तायली. जेन्ना पावस सुरू जातलो आनी सगळ्या पणजेंत उदक भरतलें तेन्ना लोकांक कळटलें अशें फुतारदोन ह्या वेळार म्हटलें. मात आतां जे पणजेकारांनी त्रास सोंसल्यात ताचें फळ तांकां आयज नाजाल्यार फाल्यां तरी मेळूं अशी आस्त नगरसेवक विभव आक्षेकर हाणें उक्तायली. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खाशेल्या कार्यावळींत हे मानेस्त उलयताले. खातात गोंयचे आनी शेवटाक गाळयो घालतात गोंयकारांक ह्या खर शब्दांनी समाज वावुरपी शैलेश गावसान गोंयकारां विरोधांत गलिच्छ शब्दांनी घोशणा दिवपी कन्नडिगांचो निशेध केलो. हालींच कर्नाटकांच्या विधानसभा वेंचणुकेंत उमेदवार विजयी जातकच तांचे कांय कार्यकर्ते उमेदवारांच्या समर्थनांत घोशणाबाजी करताले. ते बरोबरूच गोंयकारांकूय गाळयो घालताले तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ह्या वागणुकेचेर गावसान तिडक उक्तायला. हे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते तांच्यांनी उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर घोशणा करपाच्यो आसल्यो. गोंयकारांक गाळयो घालपाक तांकां कोणीच अधिकार दिवंक ना. तांच्या आड पुलीस संचालका कडेन कागाळ केल्या आनी समज तांचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार कोर्टांत लेगीत वचपाक फाटीं फुडें पळोवचो ना अशी शिटकावणी गावसान ह्या वेळार दिल्या. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळांच्या फाटभुंयेर खेळां मंत्री गोविंद गावडेन पणजेच्या सॅक ग्रावंडाची पळोवणी केली. वेट लिफ्टिंग सर्ती खातीर हो ग्रावंड योग्य सुवात अशें म्हाका दिसता आनी ताजेच खातीर हांवें प्राथमीक पावण्यार ह्या ग्रावंडाची पळोवणी केल्या अशें मंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें. तरी तांत्रीक गजालीं खातीर आनी एक फावटी तज्ञ पळोवणी करतले अशें मंत्रीन सांगलां.
बेरेस्तारा दोतोर देविया राणे हिच्या अध्यक्षतायेखाला जीएफडीसी मंडळाची बसका जाली. ह्या वेळार टिकाऊपण आणि संवर्धनाचेर खोलायेन चर्चा केली. काजूचे उत्पादन सुदारप, पर्यावरण, पर्यटन आणि पर्यावरण संबंधित कार्यावळींक चालना दिवपाचेर जीएफडीसीचे लक्ष आसा. ह्या बसकेक दोतोर देविया राणे, राजीव गुप्ता, सौरभ कुमार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. काकुलो मॉल ते सांतिनेज चर्च मेरेनच्या रस्त्यान वाहनां चलोवपाचे लोकांनी टाळचे. ह्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या, तशेंच पुराय रस्तो वेर पडून भितर वता. हो रस्तो सारको करपा खातीर फाटले 2 म्हयने बंद दवरिल्लो, पूण आयज मेरेन तो तसोच आसा. अपघात वा वायट घडणूक घडची न्हय हाचे खातीर लोकांनी सादूर रावचे. पेडण्याच्या हरमल वाठारांतले नळ सुक्यार पडल्यात. म्हयनो जालो नळांक उदकाची पुरवण जायना. देखून लोक उदका खातीर भरपूर ताणयल्यात. उदकाची बिलां वेळार धाडटात, पूण उदक कित्याक सोडिनात असो प्रस्न थळाव्या बायलांनी केला. 4 दिसां पयलीं उदका पुरवण जावंक ना जाल्यार सोमारा कळसुल्यो घेवन भौशीक बांदकाम विभागांचेर मोर्चा व्हरतले, अशी शिटकावणी थळाव्या बायलांनी दिल्या. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान दिवचल शारांतलो मुखेल नालो नितळ करपाचें काम सध्या जुजा पावंड्यार चालू आसा. ते खातीर खास फ्लोटींग मशिनरी हाडल्या. उदका स्रोत खात्या वतीन हें काम हातान घेतलां. पावसान समस्या निर्माण जावची न्हय म्हूण प्री मॉन्सून कामा खाला तुमिल्लो नालो उसपून तो नितळ करपाचें काम हातान घेतलां. बायपास रस्त्या कुशीकच्यान दिवचल न्हंयेक जोडपी नालो साचला. पुराय नालो चारीन भरला. चार काडपाक लागून खास फ्लोटींग मशिनरी हाडल्या. हे मशिनरी वरवीं नाल्यांतली चार काडप चालू आसा. गोंयांतल्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण आनी गोंयांतल्या 14 अनुसूचित जमाती संघटना सयत गाकुवेद फेडरेशनान बेरेस्तारा आदिवासी फुडारी मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांची पुण्यतीथ पाळ्ळी. अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या भितरले भेदभाव विसरून समाजाक न्याय दिवपा खातीर एकठांय येवपाचें आवाहन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें. तशेंच अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण मेळपा खातीर फळदेसायान ह्या वेळार पुराय तेंको उक्तायलो.